विसा उपरांत येवकार मुरगांव पालिकेची इनमुवेबल संपत्ती आशिल्ली तिचो पालिके कडेन रेकॉर्ड नासलो. पाश्कॉल नारोनाक अपॉयंट करतकर 21 करोड मुरगांव पालिकेची सुवात आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. IDX गोवा खातीर मुरगांवच्यान जॉन डिसिल्वा. मुरगांव म्युनिसिपालिटीची इममुवेबल प्रॉपर्टी आसा तेचो आमचे कडेन रेकॉर्ड नासलेलो. फक्त आमचे कडेन आसलेलो फक्त सर्वे नंबर डी फॉर्म आनी डी फॉर्म आमी एक सर्वेयर अपॉयंट केलो की सगळे आमचे इममुवेबल प्रॉपर्टीचो एसेट व्हॅल्यू करपाक. सो आमी ते प्रॉपर्टी सगळ्यो स्ट्रीमलायन केलेले आसा, सगळे डॉक्युमेंट रेडी केलेले आसा एक सर्वेयर अपॉयंट करून. आनी आयज आमच्या प्रॉपर्टीचो जो व्हॅल्यू आहा तो 21 करोडाचेर पावलेलो आसा. गव्हर्मेंट व्हॅल्यू 21 करोडाचेर पावलेलो आसा. आनी खंयसर तरी आमची थोडी प्रॉपर्टी अशी आहा की ज्यो चलता नंबर आमच्या नांवार आहा पूण डी फॉर्माचेर नंबर दुसरो कोण ओनर जाल्लो आसा. हेचेर इन्क्वायरी करपाक आमी ऑलरेडी तेंच्या नांवार कशें जालें पळय तें विचारपाक आमी सर्वेरान लेटर केल्लेलें आहा. हेका लागून आमी परतेक आमी एक काउंट्री सर्वेयर अपॉयंट करतलो आनी ते पक्का एक्झॅक्टली कित्याक लागून तेंच्या नांवार जाल्लें पळय ते आमी फूल रिकॉर्ड मेनटेन करून दवरतलो. आनी हांव ऑलरेडी रेजल्युशन घेतलेलें आसा की इवन कोणाक समज पळोवपाचें आहा जाल्यार तेंच्यांनी येवन एनी टायम येवन हांव ओपन आहा ते एनी टायम पळोवपाचें. One day we had a meeting in the chamber of CP आणि त्या मिटिंगेन आमी ऑनरेबल MLA कार्लोस सर, दीपक नायक CP आणि आमी आनी थोडे कावन्सिलर्स मेळून डिस्कस केलें आनी ठरयलें की जी आमची प्रॉपर्टी आसा जे सारके पेपर ना, अवेलेबल ना आनी रिकॉर्ड आमचे कडेन सारको ना तो आमी सारको करचें अशें आमी रिजॉल्व केलें. आनी मागीर एक गव्हर्मेंट व्हॅल्युअर पाश्कॉल नारोना बार्बोजा म्हणटा ताका आमी अपॉयंट केलो आनी मागीर ताजे कडेन आमी ते 2 म्हयने थरो प्रोजेक्ट करून सर्वे लँड एंड सर्वे कडेन डॉक्युमेंट्स हाडून आमी हो रिकॉर्ड रेडी केलो. आनी आतां म्हाका खूब आनंद जाता की आमची 21 करोड्स प्रॉपर्टी रिकॉर्ड हॅज बीन क्रिएटेड. आनी थोडेशे एक 5-15 जाणांक सुमार आमी डावटफूल आसा कित्याक थंय चार्टा नंबर आमचो आसा, ओनरशीप आमचें आसा पूण तांचे ऑक्युपायर तांचे नांवार दिल्लें आसा. तांकां आमी लँड एंड सर्वे डिपार्टमेंटाक डिटेल मागल्या ती प्रॉपर्टी तांच्या नांवार कशी जाली, ताणें कितें डॉक्युमेंट्स दिल्या जाल्यार दिवचे अशें आमी मागलां. ती दितकच मागीर ती बी हांगा इन्क्लूड जातली. ऑल टुगेदर 21 करोड्स प्रॉपर्टी हॅज बीन valued by the government valued and now we are happy to घालपाक शकता आमी तातूंत की आमी आतां फायनल अकावंट करतले तेन्ना आमकां मुवेबल इमुवेबल एसेट्सचो व्हॅल्यू काडचो पडटा तो आमी रेडी केल्लो आसा. सो वी कॅन गो अहेड वीथ द वॉलंटरी सिस्टम वील हेल्प देम एंड वन ऑफ देम इज दॅट तिलक मैदान बिल्ड बट आय थिंक गव्हर्मेंट इट्स अ गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट सो गव्हर्मेंट प्रोसिजर मस्ट हॅव बीन फॉलोड. ओनली डॉक्युमेंट्स आर नॉट ट्रेसेबल सो वी हॅव रिटर्न टू देम टू गिव अस द डिटेल whether it is gifted, transfer or in lieu of other land it is given. So we at this moment we cannot talk on encroaching and everything because we are at the stage of investigation. So afterwards we will take action. If any encroachment is there, we will take action.